प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वो विसवोर वोड 1 ते 2 पर्यंत आनी तेजे उपरांत 11 ते 18 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. सातोलाच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना समाधीशी येयली. ती समाधी वेळी फातर काडलेली पळयली म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसऱ्या शीस आसले थंय वचोन तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नोकलो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रोडटाली आनी रोडटाना वळो घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकलो. अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावो नाका, हांव अजून बापा चडशी सोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारी मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आयकोता तर आमकी पळयता की आयज इग्रोज मात मारी मागदलेनची परब करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिसाची मारी मागदलेनाची परब करता, आमी कितें शिकतले ह्या शिसा वरवीं? कितें शिकता आमी? भाव भयणीनो, ही जी बायल आसली मारी मागदलेन, तिचेर 7 देंवचार आसले आनी जेन्ना ती जेजूक ओकोली, जेजून तिका ती 7 देंवचारांतली सुटका दिली आनी ती आतां जेजूची शीस जाली. आनी जेजू मोरोसोर खुर्सार ती आसली जेजूची माय मोरी बरोबर आनी दुसरे बायलां बरोबर. आनी जेन्ना जेजू मोत्ता ताका पुजतात, ती आतां समाधी कडेन वेता. कित्याक? तांचे रिती प्रमाणे तिचो तिका कितें करूंक जाय आसलें ताचे कुडीक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती समाधी कडेन वेता, ती समाधी कडेन पळयता की जो फातर जेजूक त्या पुल्लोलो तो त्या फोंडान तिचोर कितें घडटा, जेजू थिंचोर ना. आनी जेन्ना ती भितर पळयता, त्या फोंडान पळयता आनी ती पळयता की जेजूची कूड ना म्हणून. आनी त्याच वेळार जेन्ना ती फाटल्यान ओडून पळयता, जेजू तिका मेवता. आनी जेजू मारी मागदलेनाक सांगता, ती म्हणटा, म्हाका धरू नाका म्हणटा,
हांव अजून बापाशी वसोंक चडशी चडून वसोंक ना. पूण कितें म्हणटा तिका, त्या बदलेक म्हज्या भावाशी वचोन तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुज्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडोन वेता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. हे जे शीस आसले जेजूचे 3.5 वर्सां ते जेजू बरोबर असले. ताणें ह्या शिसांनी, जेजूच्या शिशांनी सगळी जी मिलाग्री केल्यो, ज्यो पेखोणी केल्यो, ताजें जें शिकोप आसलें, ताजें जें ताणें सगळ्यांक लोकांक शिकयलें, शिसांक शिकयलें, तें सगळें जाणो आसलें. पूण जेन्ना जेजू त्रासान आसलो, जेजू ते सिपाही ताका घोट धरलेलो आनी ताका इतले मारताले आनी ताका मागीर खुर्सार मारलो, त्या वेळार सगळे शीस हुंदरा भाशेन सगळे पयस गेले. आनी भाव भयणीन कितें जालें, जेजू खुर्सार मेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें पळयता, कितें पळयता की हे शीस जे जेजूचे पाटलादार म्हणटाले 3.5 वर्सां, आतां जेन्ना जेजू त्रासान आहा, ताका मारतात, ताका खुर्सार घालपाक तयार रावतात, हे शीस जे आसले ताजे सगळे जेजूक सोडून वेतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें आयकता, हें वाचता, आमी आमकांच पळोवया. आयज आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी म्हणटा की खरेंच आमी जेजूचे शीस, आमी म्हणटा की आमी क्रिस्तांव म्हणून. जेन्ना जेजू आमकां सांगता म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात, जेजू म्हणटा तुमी खरेंच म्हजे पाटलावदार जाल्या, ह्या संवसारान जितली आडको येता तुमकां, लोक तुमचेर आड घेता, तुमकां गायो सवता, तुमचेर वायट उलयता, तेन्ना तुमी कितें करतात? तुमी पयस वेतात, तुमी सोडून सगळें वेतात, पाड जायत म्हणून तुमी सोडटात तें, ओ तुमी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणून तुमी हें सोंसतात, कित्याक तुमचें काळीज, तुमचें मन जेजू सारकें आसा म्हणून. भाव भयणीनो, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणून आमकां त्रास येवचे ना हें तुमी समजतात? ना. जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, जेजूचे शीस जाता, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमचेर वायट उलयतलो, आमकां चोर म्हणटलो, पूण आमी कितें करूंक जाय? आमी तांचे पासत मागणें करूंक जाय. आमी तांचे पासत तांकां बरें चिंतूंक जाय, तांकां बेसावनी भरूंक जाय, कित्याक आमी खरेंच पाटलादार म्हणून जेजूचे. आनी भाव भयणीनो, बिश्ट्यान आमी नांवान क्रिस्तांव म्हणलें, आमी इगोर्जेक वता म्हणून आमचें नांव क्रिस्तांव नांव म्हणून आमी बातीस घेतला म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता? आमी क्रिस्तांव जायना कित्याक आमी इगोर्जेक वता म्हणून, आमी क्रिस्तांव जायना आमी मागणें करता म्हणून, आमी क्रिस्तांव जायना कित्याक आमी तेर्स करता म्हणून, आमी क्रिस्तांव जायना की देवाचें पवित्र पुस्तक वाचता म्हणून, आमी शीस जायना, आमी क्रिस्तांव जायना कित्याक आमी देवाचें उदक परगट करता म्हणून. आमी शीस आनी जेजूचे पाटलादार खरेंच क्रिस्तांव जाता जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानां पासून आमी मोग करता, ताजेर आड वसना, तांकां बरें करता, आनी भाव भयणीनो, हे जे जेजूचे शीस आसले, जेजूक सोडून वेतात, पूण आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान मारी मागदलेनाक कितें म्हणटा? ती म्हणटा, म्हज्या बापा आनी तुज्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुज्या देवाशी हांव चोडोन वेतां. आनी तो सांगता तिका, म्हाका धरू नाका म्हणटा, हांव अजून बापाशी चोडून वसोंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वचोन तांकां सांग, म्हज्या भावाशी वचोन ताका सांग. ताजे भाव कोण आसले? ताजे शीस जे ताका सोडून गेले, पूण ताका अजुनूय तो तांकां भाव म्हणटा, तो अजुनूय तांकां आपले फामिलींतले लोक म्हणटा. कित्याक गाय? भाव भयणीनो, ह्या शिसांक 12 शिसांक आतां 12 म्हणजे 11 जाल्ले, जुदास मेलो तितल्या म्हणसर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या शिसांक जे ताका ताजेर बोले जेवलेले, तांचे बरोबर तांच्या घरा येवन तांच्या घरा वचोन तांकां बरें केल्लें, तांकां सगळें तांचे पासत मागणें केल्लें, तांकां बरी शिकवण दिल्ली, तांकां सगळें बरें सांगलेलें. आतां जेन्ना जेजू त्रासान आसलो, ताका ह्या शिसांनी ताका सोडलो आनी ते गेले आड, भायर गेले, उंदरा भाशेन गेले. पूण जेजू आतां म्हणटा, म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां सांग की हांव ताका मेवतलो म्हणून. ताका सांग हांव ताचो खरेंच मोग करता म्हणून. ताणें म्हाका वायट केलां, पूण हांव ताचेर तें वायट म्हज्या काळजान दवरिना, पूण हांव तांकां म्हजे भाव म्हूण मानता, कित्याक हांव जाणो की हे म्हजे शीस आसात ते, हे म्हजे भाव आसात ते,
जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना खरेंच हे आख्या संवसाराक वेतले आनी म्हजे देवाचें उतर परगट करतले आनी तेंच जालें भाव भयणीनो हे जे शीस भिरांतीन आतां जेजूक सोडून गेल्ले जेजू तांकां आपले बोगसणे दिता आनी तांकां ताचे कडेन येता आनी तो म्हणटा तुम्ही खरेंच म्हजे भाव हांव तुमचे पासत मेलो आतां हांव तुमकां सगळ्या संवसारान धाडटा आनी बरी खबर दिवपाक हांव तुमकां धाडटा आनी भाव भयणो तेंच घडलें हे 11 शीस ताजे उपरांत माथायस म्हणून आयलो जुदासाच्या जाग्यार ते सगळे 12 शीस गेले आनी दुसऱ्या दुसऱ्या जागांनी वचोन जेजूची बरी खबर परगट केली आनी देखून भाव भयणीनो आयज तूं आनी हांव जी आयकतात आमी आतां जेजूचे फाटलावदार जाल्या आयज आमी जेन्ना हे शिवर्तमानाचे बेन नियाल करता जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता भाव भयणीनो जेन्ना हे शीस जेजूक सोडून गेले पूण जेजून ताका आपले भाव म्हणले कित्याक तो जाणलो पवित्र आत्मे येतकूच ते खरेंच ताजे शीस जातले आनी ते खरेंच देवाचें उतर परगट करतले आनी खरेंच जेजूचें राज वाडपाक आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक ते वावुरतले म्हणून आनी ते खरेंच घडलें आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां तेंच सांगता तुमी खरेंच म्हजे फाटलावदार तुमी खरेंच हे जैतिवंत जिवीत जियेतात खरेंच तुमी म्हज्या उतराचेर तुमी पाळ दितात तर हांव तुमकां सगळ्या कडेन धाडटा वसात ती बरी खबर दियात मारी मागदलेना भाशेन ते पयले शीस जे असले पयलो जी इग्रोज मात असली पयली जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना इग्रोज मात असली ते सगळे गेले ते इतले दादोशी आहले देवाच्या मोगान सगळी बरी खबर दिवपाक ते भावुरताले पूण आयज भाव भयणीनो आमी जेन्ना हे शिवर्तमान आयकता आमी त्या शिसा भाशेन वसुया आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातेनी बरी खबर दिवया की जेजू आमच्या पासून मेलो म्हणून तो पुनोत जेवन जाला आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आमचे पासून तो मागणे करता आनी आमकां सगळें बरें ह्या संवसारान आनी ताजे उपरांत सासणाचें जीव भोगूंक तो आमचे पासत आमची वाट पळयत आसा आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया हे उतर आमच्या काळजान रिगून हे उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया फकत आयकपाची गरज ना आयकत जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना हे उतर पाडुया आनी खरेंच आमी शीस सारके हे जैतिवंत जिवीत जिवन ही दुसरी खबर ही बरी खबर सगळ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव